कोंकणीन आमी म्हणटात धोलार पडली बडी. म्हणजे सदांच अशें जाता की निवडणुकीच्या धोलार जशी बडी पडली की सगळे राजकीय पक्षांक चेव येता, उमेदवारांक चेव येता, कार्यकर्त्यांक चेव येता. पूण तातूंतल्यान कितें विधायक घडटा. आज म्हाका विशय घेवपाक जाय आसलो तो उमेदवार. वेंचणुकेन आमकां बरे उमेदवार जाय अशें लोक म्हणटात. पूण ही एक प्रक्रिया, राजकीय पक्षां कडेन ही प्रक्रिया आसा. हांव जाणा जेन्ना भारतीय जनता पक्ष नवो पार्टी आशिल्ली, तातूंत एक नवे उमेदवार, बरे उमेदवार, समाजांतल्यान कांय बरे बुद्धिमान उमेदवार येवचे अशे तरेन ह्या पक्षाची एक मांडणी आसताली. काँग्रेसीनय अशेंच. काँग्रेस पळय जेन्ना 87 जेन्ना पळय अशें मोठ्या प्रमाणाचेर मुखार आयली, तेन्ना गांवांतले शिक्षक वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक काँग्रेसीन वेंचून काडून लोकां मुखार दवरले. आनी आतां प्रादेशीक पक्षी आसात की तांणी आमी अपेक्षा करतात की तांणी नवे लोक लोकां मुखार हाडपाक. दुर्दैवान जाता अशें की आमचे पळय राष्ट्रीय पक्षात तांचे उमेदवार वेंचून काडून लोकां मुखार हाडपाची प्रक्रियाच थंड पडल्या. काँग्रेसीन तशेंच जालें. काँग्रेसीन एक कळप निर्माण जालो. कळप म्हणजे आमचे भायले लोक आनी नाकात. म्हणजे सदांच अशें जाता पळय रेल्वेन भितर जेन्ना वतात, भायर आशिल्लो मनीस कसो तरी ते गर्देन रेल्वेन भितर सरपाक सोदता आनी भितर जसो आयलो की तो परत ताका भायले कोण लोक नाका आसता. तशीच पद्दत म्हाका दिसता राजकीय पक्षान निर्माण जाल्या. एका तेंपार भारतीय जनता पक्षांनी नवें नेतृत्व घडोवपाची एक प्रक्रिया आसताली. तांचे युवा फाटे आसताले, वेगवेगळे तांचे समिती आसताल्यो. तातूंतल्यान नवे बरे लोक ते वेंचून काडटाले. आतांय तशेंच जालां. तांचो एक कळप निर्माण जालो आनी आपलेच लोक घेवप आनी कशें तरी करून म्हणजे नवे आतां आनी एक तातूंतल्यान मुद्दो असो की जेन्ना आतां वेंचणूक तयार येता न्ही लागीं, तेन्ना आमचे कडेन खंय पळय उमेदवार ना ते दुसरे पक्षांतल्यान फोडून हाडप. आज दीसभर सद्या प्रक्रिया तीच चलता. एक माजी मुख्यमंत्री, आदलो मुख्यमंत्री कोण तरी आदलो आमदार तांकां पक्षान घेवपाचो आसा. भाजपान काल तर फातोर्डा मतदारसंघात कांय दुसरे एस.टी समाजांतले लोक आपल्या हातूंत घेतले. अरे तुमचे कडेन एस.टी समाजान नवें नेतृत्व निर्माण करपाची प्रक्रिया तुमी सुरू करपाक आशिल्ली. तुमकां आदलो मुख्यमंत्री कित्याक जाय? त्या मतदारसंघात तुमी नवो मतदार आनीक नवो वोटर तशेंच नवो नेतो, नवो उमेदवार तयार करपाची प्रक्रिया सुरू करपाक आशिल्ली. काँग्रेसीन ही जवळ जवळ बंद जाली. आज गिरीश चोडणकर काँग्रेसचे अध्यक्ष आहात. गिरीश चोडणकर हे युवा फाट्यांतल्यान तयार जावन मुखार आयिल्ले लिडर. तांणी खरें म्हळ्यार युवा नवे आपूण बाबा ह्या इलेक्शनात आपूण किमान 40% नवे चेहरे दितलो अशें म्हणपाक आशिल्लें. तो ज्या पद्दतीन दुसऱ्या पक्षांतल्यान लोकांक घेत सुटला हें बरें दिसना. म्हाका दिसता हांव हें उलयता आसतना फकत राजकीय पक्ष वेंचणूक इतल्या पुरते मर्यादीत उलयना. हांव उलयता तें गोंयान भितर एक नवें परिवर्तन. आमी राजकीय परिवर्तन तेन्ना म्हणटात तेन्ना नवे चेहरेच फक्त न्ही, नवे विचार राजकारणान येवपाक जाय. विधानसभेन वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जावपाक जाय. विधानसभेन कार्यकर्ते आमी गोंयान भितर इतले कार्यकर्ते, इतले एनजीओ आसात, तांकां विधानसभेन येवपाची संदच मेळना. कारण आमी पळयलां की राजकीय पक्षांनी आपले कळप इतले घट्ट आनी टायट वातावरणान दवरिल्ले आसात की नवे जे पळय वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करपी लोक आसात, उद्योग क्षेत्र आसा, संस्कृती हें अशें क्षेत्र जेतून भितर कितलेशे वायब्रंट बरे सामके खडेगांठ युवा फुडारी आमकां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत दिसतात. पूण हांकां राजकारणान हाडपाक न्ही आम आदमी पार्टी आसा. आम आदमी पार्टीन अशी कित्याक प्रक्रिया सुरू करची न्ही की कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर 30 तोंडां आमकां नाकात. आमी नवे भुरगे मुखार हाडटले आनी तुमचे मुखार दवरतले. आनी जातीचो विचार करनासतना आमचे राजकारणी आतां चडशे राजकीय पक्ष तेच चिंततात हो ही जात प्रबळ त्या जातीच्या मनशा मुखार हाडप. म्हजे कोतान गोंयचो जेन्ना आमी पळय फुडार पळय चिंततात, फुडाराचें गोंय निर्माण करतले जाल्यार म्हाका दिसता जाती धर्म हें सोडून बुद्धिमान विचार करपाक लावपी आनी गोंयचे बद्दल कळवळो आशिल्ले अशे उमेदवाराचो मुखार येवपाची गरज आसा. आनी राजकीय पक्ष जर हें काम करनात न्ही आतां लोकांनी मुखार येवचें पडटलें. लोकांनी प्रत्येक मतदारसंघान आपले गट निर्माण करचे, आपले विचार मंथन सुरू करचें आपल्या मतदारसंघात आनी लोकांचो उमेदवार म्हणून म्हाका दिसता अपक्ष जाल्यार जाता पूण अशे तरेचे बरे चेहरे म्हाका दिसता 20% 25% तरी नवे चेहरे ह्या फुडले जर विधानसभेन आयले न्ही विधानसभेचो चेहरा मोहरो विधानसभेचें रूपच बदलतलें आनी तें गोंयाकूय फायद्याचें पडटलें अशें म्हाका दिसता.